बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबळवडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्रो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बोळ दी तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कोरी. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हांव तुजें तें मागतां, म्हाका बोळ दी, कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी, तांकां कोवीड पिडेंतलीं राखून दवर, सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक तांचीं कामां सगळीं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 5 तारीख फेब्रुवाराची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं आनीक जेजूचे भाशेन वावर करतात म्हणून. आमेन. जॉन 15:4. जसो एक फांटो दाख वेलींत रिगून रावल्ल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंगेन फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजे सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हिंगा जेजू आमकां कितें सांगता, तुमी तर देवाच्या उतराच्या देवाच्या मांदामेंताच्या पोरमोणें और मादून चलो न्हय जाल्यार तुमच्यान म्हणटा तो फळां दिवंक जायनात. फळां दिवंक जायनात म्हणटा तेजें उरफाटें कितें? उरफाटें म्हळ्यार तें झाड कित्याकूच उपकारोना, बोगोय मारून जोडवाक उज करपाचो, जोडवा जोडपाचें, तेजें आनी कांय ना. एक माडा देखून कीड पडलो, कितें पडलें, माडा कांय जायना. त्याक म्हाजी मात्ताय, आश कोताय, कामी कोताय, कित्याक तेजें आनी फळ मेळना, तो फळ दिवपाक शकना. तर जेजू म्हणटा, रिगून रावल्या शिवाय जे परी एक रुखाचो खांदो रुखाचो कातवलो जाल्यार ताका फळां दिवपाक जायना, तो मेलो. तेच भाशेन जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे सोबें रिगून रावनाय जाल्यार आमच्यान, आमच्या बोळान, आमचे कुडीन, आमच्या चिंतनांनी म्हणटा जेजू कांय फळां दिवंक जायनात. फळ म्हळ्यार कितें? फळ म्हळ्यार एक तुजो बरो गूण तुका आनीक जिवीत फुडें व्हरपाक तुका आदार कोत्ता, उर्बा हाडटा, आनंद येता तुका. तर हो आनंद आमी दुसऱ्यांक दिवपाचो. तशेंच तुमी म्हजे सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. आमच्या जिवितांत जेजू म्हणटा कांय बरें जावपाचें ना. फळां म्हळ्यार कितें? तुगेल्यो कोन्यो, वेव्हार आनीक आनंद भरीत जिवीत, हें आमकां मेळपाचें ना. जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे सोबें रिगून रावनाय जाल्यार. म्हजे सोबें रिगून रावनाय म्हळ्यार कितें? आतां एक हांदो जेजून वयर म्हणटा अशें करून कातवलो म्हळ्यार कितें, सेपरात जालो, ताका कनेक्शन सप्लाय कांय ना, तो सारको 24/7 रुखाक वाचपाचो. रुखा सेपरेट केलो जाल्यार तो गेलो. ते भाशेन जेजू म्हणटा, तुमी तर एक जिविताची घोळी म्हाका रिगून रावाय. रिगून रावाय कितें करून जेजून एग्जाम्पल दिला. हांव आनी मुगे कांय सांगना तुमकां. रिगून रावाय म्हळ्यार एक दाखवेल आनीक तेजे फांटे
ते भाशेन झाडाचो खांदो कातोल जाल्यार तो रिगून ना, तो कातून भायर मारलो अशें करून. तर जेजू म्हणटा तुमी मोजे सोरशिल्ले दोशी जाय नाकात, सेपराद जाय नाकात. कातून पडे आमी रुखाचो खांदो कातून सेपराद कोताय, भायर माताय सेपराद जाय नाका म्हणटाय जेजू. म्हाका चिटकून राव, आनीक रिगून राव. तर तुमी तर हेंच केलें जाल्यार तुमच्यान फळां दिवंक जातलीं, ना जाल्यार तुमच्यान फळां दिवंक जायनात. फळां म्हळ्यार कितें? कितें बरेंपण. रुखाचें फळ म्हळ्यार कितें? तें मनशाक बऱ्या पडटा, फायदो जाता, विटामीन मेळटा, एनर्जी मेळटा. आनीक आतां म्हणटा ते विटामीन सी चड घे कोवीड 19 लागून. विटामीन सी चड फ्रुटांनी आहा सगल्या. लिंबो, ग्रेप्स आनी हे त्यो फ्रुटांनी आहा. ऑरेंज, पायनएपल हें आहाय म्हणटाय चड. कोवीड हूंय जायना. विटामीन सी हाय आहा तातुगेली. तर फळां मनशाक एक वखद जेवण म्हळ्यार एक वखद मनशाक. वखद, बळ सगळें एनर्जी सगळी आहा तितून. तुका भायलें पिलना एनर्जी बूस्ट ऑर कितें ती ड्रिंक येयल्या ती केसो बूस्ट म्हणटाय ती कॉलेजी भुरगीं पिताय ती, तें सगळें कॅन्सराक. ती सगळीं ड्रिंक पळयल्या ती कॅन्सराची एनर्जी ड्रिंक्स म्हणटाय ती. तितून सगळो नशा आहा. ते आमी कातोलिका न्ही ती एनर्जी ड्रिंक. तुमगे भुरगीं कोण पिताय जाल्यार आयज बंद कोराय तेंकां. तर आमकां जेजू म्हणटा कांय फळां एनर्जी कसली आमकां येवपाची ना. तुमी म्हाका चिटकून नाय जाल्यार तुमकां कॅन्सर येतोलें. हें तूं भायर तर मुगे तर एनर्जी तुमकां तर नाका जाल्यार ही दुसरी पड तुमी खाताय पिताय तें सगळें तेका जंक फूड म्हणटाय. तें सगळें तुमकां कॅन्सर दिवपाचें. तर हें जंक फूड हायन तुका कॅन्सर, डायबेटीस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मागीर तेजे वयल्यान मागीर किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, मागीर फातोर हें सगळें जावप मागीर जंक फुडाचेर. सगळें येता तितून ए टू झेड वस्तू येताय जंक फूड. जें तूं पळय रांदून जेयना तेका जंक फूड म्हणटाय. तर जेजू म्हणटा तुमी कांयच फळां दिवंक पावपाचें न्हय. तुमी हें सगळें एकलोप जातले. सगळी पळय खोट्यो वस्तू आहाय, नशा, ड्रग सगळें खोटेपण आहा, तेका लोप जातले. तुमी कांय फळां दिवंक पावपाचें न्हय. तुजे जिविताच्या चेर नदर मारून जिविताच्या तुज्या चालीक पळोवन कोणाक कांय फायदो जावपाचो ना. तूं कांय फळ दिवपा ना. आतां रुखा पळय फळ जाताय ती सगळ्या मनशाक कुडीक फायद्या पडटाय जियोवपाक. आनीक तूं तर जेजू म्हणटा आपल्याक तो रिगून रावना. तूं कांय फळां दिवपाचो ना. तुजें जिवीत कोणाक फायद्याक जावपाचें ना. 5 हांव दाखवेल तुमी फाटें. जे कोण म्हजें सोबें रिगून रावतात आनीक जांचें सोबें हांव रिगून रावतां तीं सुभां फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेक तुमच्यान कांयच करूंक जायना. बरे भाशेन जेजू एशी तेशी गुणायन सांगता बरें कोन्न इस्कुटायन सांगिलां सारकें. 1 2 3 4 5 पावले आमी आतां वेर्स आनी व्हडले वेर्स ते. सारकी सोजमणी जेजू तेंकां बरी करून दिता सारकी बसोयन. हांव दाखवेल तुमी फाटें. फाटें म्हळ्यार हालीं म्हणटाय आमी. तर जीं कोण म्हजे सोबें रिगून रावतात आनीक जांचे सोबें हांव रिगून रावतां. तर एक फांटो म्हळ्यार एक खांद म्हळ्यार कितें? खांद्याची सापलाय तेका वयतात रुखाक. आनीक तेजे रुखाच्या सापोर्टान खांदो फ्रूट दिता. दोगांयकूय गरज आहा. एक तो रुखा मूड आहा तेज्यान फ्रूट दिवपा जाय न्हय. तर रुखाक खांद्याची गरज फांट्याची. तर फांटे रूख पडे मुडासान पडे कितें विटामीन आपल्याक दिता तें घेवन फळ दिताय. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका चिटकून रावले जाल्यार हांव तुमकां सगळें बरें दितलो. हांव रिगून रावतलों. म्हणटच हांव तुका सगळें पास करतलों. तूं तर म्हाका चिटकोन रावलो जाल्यार मुगे सगळी सापलाय तुका मेळटली. इन एबंडन्स प्रॉमीस केली ती बायबलाची चुयाय मान.
आय एम काम टू गिव लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स. पूर्ण पोरीन जिवीत दिवपाक आयलो सारकें. सगळें भरपूर भरोन वतोन माप. ती सुबान फळां दितली. जोरी तर आमी चिटकून रावलीं जाल्यार सुबान फळां दितली. सारकें चड. आमच्या ह्या उतराचेर देव आमगेलें काम करून दितलो लोकांक. लोकां हातूंत कितें प्रवचनाची सोजमणी दिता. लोकांक ती सोजमणी वचोन लोकांगेलें वायट जिवीत आहा तेका कन्विक्ट करतली. कन्विक्ट म्हळ्यार कितें? कन्विक्ट म्हळ्यार तुका शिटकावणी दितली. आनी कंडेम म्हळ्यार कितें? देंवचार तूं कंडेम करता. कंडेम म्हळ्यार फॉर्मोण मारप. वो तूं हें केलां तें केलां, तूं गुन्यांवकारी, तूं अपराधी अशें म्हणटा देंवचार. तेका लागून तूं आतां देवा सरशिल्लो पयस जाव. तूं ऑलरेडी पातकां पड. आतां न्ही तुका देव आनी बोगले घेवपा ना. तूं हें पातक केलां, तें पातक केलां अशें करून तुका देंवचार थिंगा आडायन दवरता. पूण कन्विक्ट म्हळ्यार कितें? कन्विक्ट म्हळ्यार तुका पवित्र आत्मो तुका दाखयता चोय तूं ही चूक केल्या. तूं आतां जेजू बोल्यो यो तुका जेजून ऑलरेडी फुरसार सगलो आपल्याचे मार घेवन पॅशन ऑफ क्रायस्ट कोन्न फुरसार मेलो आनीक पुनर्जीवन जावन तुका नवें जिवीत दिलां. तर हें सगळें वायट तूं पळय कोता तें सोड. हें मुगेलें उतर. हांव तुजे कडेन उलयतां पवित्र आत्मो. तुका पळय जेजून तुजें पासत केलां तें सगळें तूं भोगी आतां बरें. तो आपल्याचें घेवन मेलो. तुजें सगळें वायट सोड आनीक बरें जिवीत तूं आतां तुजें कर. नवसर जिवीत आनीक पवित्र जाव. मागीर कितें म्हणटा जेजू? कित्याक म्हजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. तर हिंगा लोक पळय जेजू देव म्हणटा तें खूंय बरयलां तें दाखय म्हणटात. वचो आनीक एक वेर्स मेळ्ळा आमकां. म्हजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. देव नासतना मनशाच्यान कांयच करूंक जायना. आनी हुंच देव जेजू. तर जेजू पळय कोण देव म्हणून मानना जाल्यार तेंच्यान कांयच करूंक जायना. सारकें सोंपें. तुमकां गोडी लोक विचारीत तुमचे कडेन तुमगे धर्मा आनी आमगे धर्मा मदीं कितें डिफरन्स आहा काय म्हणून. तुमी म्हाजी ही वड सांगाय. जेजूचे विणे, जेजूचे विरेत, जेजूचे बगैर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आनीक हें कोणा कडेन? पवित्र कातोलीक. दुसरे कातोलीक हांव कांयच करूंक जायना कित्याक ते रिगून नाय. दुसरो पळय सगलो पळय कातोलीक आहा लूक वो म्हणटाय तो मोव जालोलो. ते कडेन कांयच करूंक जायना. म्हणटच ते जेजूचे सवें ते दाखवेलीचे फांट्याचे भाशेन रिगून नाय. ते आपल्याचेच वस्तू घेवन आपल्याचो संसार जिवीत ते जियोवपाक करताय. पूण जेजू म्हणटा म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. ही सारकी एक बरी वळ आमकां कातोलिकांक बेगीन जाता बेगीन पवित्र करपाक ही वळ आमकां आदार करता. म्हज्या मनांत ही जायती तेंप गुंठाली ही वळ पवित्र जायच न्ही पयलो. 2-3 वर्सां ही वळ गुंताली म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणून. बरी सारकी ही जेजू सोजमणी सारकी उक्ती करून दितात. पूण जे मेरेन तुकोडे पवित्र आत्मो नासलेलो तर तुका प्रवचन शिकोवपाचो तरी तुका मनीस मेळना जाल्यार भोव आगवड पवित्र जावपाक. तेका लागून जेजून शिसांक सांगाता घेयले की आपण हें कोश्ट सगळें घेवन आपण एक दीस मोत्तलो आनीक नवें जिवीत हांव सगल्यांक दितलो. तर हें मुखार शिकोवपाक आपल्यागेलो एग्जाम्पल चोयन. पूण आतां खूंय नाजाल्यार खूंय तें सगळें सांडोलें. आतां आमच्या कातोलिकां मदीं तें ना. इतूली 2000 वर्सां गेलीं म्हणटच तें वाटेर कोणें तें सोडून दिलें. जी जेजू चाल चलताली ती चाल मोदें सांडोली हुंचकळेत आनी आज ती म्हाका मेवल्या 5 म्हयने जाले. तर आमी ही आतां चाल जेजू गेली चाल जेजू चलोलो तो रस्तो आमी पोत्तून चोलया आतां.
कित्याक जेजून म्हणलां म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. तूं पवित्र ना जाल्यार तुज्यान कांयच करूंक जायना, कित्याक तुजे भितर जेजू ना. कित्याक तुवें जेजूक मानून घेयलोलो ना, तूं जेजूक रिगोवन रावलोलो ना. तूं पवित्र ना. पवित्र आहा त्या मनशाच्या भितर पवित्र आत्मो येता आनीक मागीर जेजून म्हणलां आपूण तुजे आनीक बाप तुजे भितर येवन रावतलो. म्हणल्यार जेजू आतां तुका रिगून आनी तूं जेजू दोगोय एकामेकां रिगून आहाय. जेजू तुजे भितर आहा. सिंपल सारकें सादें. तर हें मानयाय आनीक फटफट करून मुगे डिस्क्रिप्शन वचाय आनी तें वाचाय आनीक चोयाय कितुलें सोंपें तें पवित्र जावपाक कांय करपा नाका. सारकी ही ब्लँक चॅक दिता तेशें कोन्न तुमकां ब्लँक चॅक दिता सारकी आयज सावन पवित्र जावय. आनी जायतें बरेंपण हाय मागीर जिवीत भोव ब्लँक चॅक. पवित्र जावप म्हळ्यार ब्लँक चॅक. सारकें जिवीत सारकें भरपूर ब्लँक चॅक म्हळ्यार कितें तुका जाय तितू एमावंट बरयत. हें आमी सारकें घोट मोतीन दवरपा जाय. जेजूचे विरेत आमच्यान कांयच करपाक जायना म्हणटच हांव पवित्र जावपा जावो ना जाल्यार तुका जिवितांत कांय बरें ना. सो म्हजें सगळें रिगून रावनात तीं एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकीं सुकतात. असले फांटे जोमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. सारकें इफेर्नाचें पिक्चर हें चोय. हें वाचिता आसतना इफेर्न सारकें दोळ्यांको येता. असले फांटे जोमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. लुसिफेरा जेजून म्हणलो हो तुका आयज सावन इफेर्न हो तुगेलो संवसार इफेर्न. आनी ताका लुसिफेराक जेजून उज्यांत शेवटिलो हें सेम उतर तें उज्यांत उडयतात. उज्यांत उडयलो लुसिफेराक. कित्याक तो देवाचेर आड येयलो. देवाक तो कंपिटिशन मारपाक वतालो. ते भाशेन आमगेले गोंयकार सगळे कंपिटिशनां बुडलेले आहाय आनीक तांकां मागीर ही लायन उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. गोंयकार कातोलीक जे युट्यूबाचेर पळय कंपिटिशनां लागल्याय तांकां होचोय हो आन्सर. तेजे भायर सगळे चालते जिवितां पळय गोंयकार 99.9% होचोय हो आन्सर. 1% धरया 1% न्ही 0.009% धरया. एक उदकां धरया एक थेंब म्हणटा तेशें कोन्न. तर सगळ्यांगेलो गोंयकारांगेलो कातोलिकांगेलो हिसाबाचो हो जालो आहा. कित्याक आमी जेजूक चिटकोन रिगून रावलोले न्हय. तेका लागून आमच्यान कांय करपा जायना. चोयले तुमी एक अडचण येयली व्हडलो घारां बोवाळ. एक मरण जालें स्वता संवसार काबार आयज सावन. आदी मोन्नाको चोवपा जालो तुमी केसो शो जाता तो. रोडो मुनीस हाडटाले भाड्याचे पयशे दीन मोन्नाचेर. तेजे भायर दुसरी गांवांनी म्हण तूं कोण रडटालीं तेंग्यांनी बोब चोवपाचीत सारकी. जिती आहाय तांकां तो मेल तेणें रचलोलीं दिसताय सारकीं. आनी आमगे रुचणार मेलो एशें को सारकीं रडटाय तीं. आतां आमी कितें करपाचें. आनी तीं मागीर कांय वर्सांनी मागीर तीं मेली आसतलीं. धर तूं 10, 20, 30, 40 वर्सांनी तीं मेली आसतलीं. खंय गेलीं इफेर्ना गेलीं. कितें फायदो रडोन. अर्थ जिविताचो अर्थ खबर आहा गोंयकारांक. जिवीत म्हळ्यार सारकें मनजाती भाशेन केलां गोंयकारांनी. वारें मात तेशें सूप दोत्ताय. आदीं लोक शेतां काम करतालो तांकां खबर आहा डायलॉग कितें ती. तुका फायद्या पडटा ते भाशेन तुगेलें तोंड उलयता. ते भाशेन तूं लोकां कडेन वेव्हार दवरता. तुका पड फायदो आहा त्या लोकांक तूं बरो रावता. कोण गरीब आहाय तांकां सगळीं सोडून दिताय. एक म्हणटाय वारें मात तेशें सूप दोत्ताय म्हूण. हेसो जालो आमगे गोंयकारांगेलो वेपार. आनी ह्यो सगल्यो डायलॉग मागीर बऱ्यो करून घालन मागीर तेंचो तियात्र आनी कांतर घडटाय. आनी लोकांगेलो मागीर टायम पेड्ड्यार कोताय. लोक म्हणटाय कितें हो डायलॉग मात रे कितें हें मात रे कॉमेडी कोता आनी कितें कांतर घडटो रायमींग कितें रे तेगेलें.
सारकें हिंगा काबार जालां कातोलिकांगे जिवीत गोंयच्या. आतां आनी कार्नोवाल येता. कार्नोवाल इगोर्जे माथ्यान सांगलोलो कांय वर्सां फाटीं 15-20 वर्सां जालीं बंद करया म्हूण. पूण आमी कातोलिकांनी नाका आमकां जावो कार्नोवाल. इगोर्जेचे आड गेलेत. ते कातोलीक आतां जियेताय ते इगोर्जेचे आड गेल्ले ते. इगोर्जेन सर्क्युलर काडलोलें बंद करया म्हूण आमकां नाका म्हूण कातोलीक लोकां गेलो कार्नोवाल न्ही म्हणोन. हें देंवसरागे म्हूण सगलें. आनी देंवसरागे तें सारकें खबर तीत. आमकां नाचप, आजप म्हणटा सगळें देंवसरागेलें. तें आमी कातोलिकां न्ही तें. हो कार्नोवाल पळय गोंया आहा तो बंद जावपाचो गॅरंटेड सारको. पूण आमी जाता तो बंद जातालो. पूण कातोलिकांनी आमकां जाय म्हूण सांगिल्लें इगोर्जी सांगिल्लें. कोणें मांदून घेवूं ना. आनीक तो लोक आतां कितको मेलतो चोयाय तुमी. आतां तो कोवीड जायन मोत्ता. जो लोक आमकां कार्नोवाल जाय म्हणटालो तो आतां कोवीड जायन मोत्ता हो चोयत. आनीक कितले मोन गेले एक्सिडेंट जायन चोयले तुमी कितू लोक मेलतो आतां 10-15 वर्सां. कार्नोवाल जाय म्हणटाले ते मेले. तर आमकां जेजू म्हणटा आपल्या रिगून रावाय. हे कार्नोवाला नाका, तियात्रां नाका, हेळां नाका, आनीक कोण पिक्चरां नाका, ते कॉमेडी नाका. आपल्या रिगून रावाय म्हणटा जेजूत. जेजू आमगेलो गेलो खूंय. तें आमी चिंतपा जाय. आमी जेजू खूंय सांडिलो तो. आमी रिगून नाय जेजूक मातशें पूण. हें आमगेलें व्हडलें प्रॉब्लेम गोंयकारांगेलें. आमी आमकां हुंयच्यान संवसारांतुली खुशालकाय कोणा व्हर दाखोवपाचें, कोणा नेट दाखोवपाचो, कोणा किंग मोमो जालो म्हूण दाखोवपाचो, आपण कार्नवालां पाट गेलो म्हूण लोकां दिश्टी पडपाचें दाखोवपाचें, आमगे भुरगीं पाट घेताय म्हूण कार्नवालां दाखोवपाचें, आमी हो फ्लोट घायलो म्हूण लोकांक दाखोवपाचें. आमगे गोंयकारांगे कातोलिकांगे स्वभाव. चोयय. सोबे माजार तीं लोकांक कितको दाखयताय तीं चोयय. हें सगलें देंवसरागेलें. तर एसोल एक कोण पडे हितून जमातीन आट घेता ते काबार फिनीश. हें आमकां कातोलिकां न्ही. हो गोंयचो कार्नोवाल बी म्हणटाय तो गोंयच्या कातोलिकांगे न्ही तो. पवित्र कातोलिकांगेलें काम जावन आसा जेजूचें प्रवचन करपाचें आनीक तेजी सोजमणी दिवपाची कातोलीक आहाय तांकां आनी पवित्र करपाचें. हें आमगेलें गोंयच्या कातोलिकांगेलें काम. तो हुंयच्या संवसारा हुंयच्या कोणशा आसूं तो आमकां संवसाराच्यो राठीव आमकां नाकाय. जो मनीस संवसाराच्यो राठीव आपल्याचेर घेता तो इफेर ना वचपाचो. कित्याक तुवें जेन्ना तुगेलें राठीचें तुवें तुगेलें मोतीर घेयलें भार राठीचो, संवसारा राठींचो, हेजो तेजो, सगल्या मौजेचो भार तुवें तकलेर घेयलो जाल्यार तुका देंवसरान फिनीश काबार केलो. तुका आनी मागीर पोत्तून येवपा सारकें भोव आगवड. तर तुमकां सोयेग आहा. आतां मुगेलें ही सोजमणी तुमकां मेळ्ळ्या. आतां हो सोयेग आनीक सोडनाकाय. इगोज माथ्यान ट्राय केलो कार्नवाल बंद करूं. आतां हांव सांगो तुमकां आतां हें पवित्र आत्म्याचें पळय शिकवणी आहा. पवित्र आत्मो तुमकां उलयता तें आयकोन हो कार्नवाल बंद करया नाका गोंयां. हें देंवसरागेलें आमगेल्या भुरग्यांक होंडां उडोवपाचें वायट रस्त्यार ड्रग्सां हिंगा थिंगा पावोवपाचें. तुमी जाणाय कार्नवाला कितें चलोत तें. तर सगल्या लोकांनी आतां शाटूक जावचें आनीक एक देंवसाराक सारको हाराया आमी भायर उडया गोंयचो नाका. कातोलीक मनशाच्या जिवितांत देंवचार आमकां नाका. कातोलीक जिवीत म्हळ्यार जेजूक रिगोवन रावपाचें रिगोवन. म्हणटोच तुज्यान एक सेकंड तूं भायर येयलो तेन्ना एक्सिडेंट जायन तुज्यान मरपा शकता तूं. रिगोवन रावप म्हळ्यार एक पाटी हात कातलो काबार. चिंत्याय तुमी रिगोवन रावप म्हळ्यार कितें तें. जेजून एग्जांपल दिला वचोय हांव दिना. दाखवेल आनीक ताचे फांटे हांदे चिटकून रावप म्हळ्यार तूं सदांकाल आसपा जायो 100%. एक पाटी कट केलो गेलो तुजें सांगो जायना. तूं मातशें तुगेलो बावाट हालोलो वो कोणागे आयकोन तें मांदून गेलें जाल्यार तुगे विकेट थिंगा पडपा शकता. कांय गॅरंटी ना. हेका लागून
तुमकां सारकें रेड अलर्ट हाय वॉर्निंग सदां सांगत तुमकां हांव. जात तितूलें बेगीन हें सगळें सोडयात. हें आमकां गोंयच्या कातोलिकांक नाका. हो आमच्या कातोलीक धर्माचेर एक काळो दाग. गोंयचे कातोलीक हो कार्नवाल कोताय म्हणून लोकांक संवसारांत तरी सारकें फामाद जालें जाल्यार काळो दाग कातोलिकांचेर. आमी हो बॅन करपाचो. कार्नवाल आहा तो बॅन करून बॉयकॉट करून तो बंद करपाचो. आमकां कातोलिकां नाका म्हणून गोंयच्या. कातोलिकां नाका. एक कातोलिकान तूं भाग घेवपाची रे पोणा ह्या कार्नवालांत गोंयच्या. कित्याक हो जेजूचेर सारको हें विरूध आहा सारको जेजूचेर. जेजूचे शिकवणेचेर विरूध. कातोलीक इगोर्जेचेर विरूध. इगोज कार्नवाला केन्नाच आपल्यागेलो सांगात दिना कार्नवाल करया म्हणून ना. विरूध. असले फांटे जोमा करतात आनीक उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. तर तुका तर बरें जिवीत सारपा जाय. संवसारांत बरें जिवीत सारपा जाय. हीं सगळीं नाटकामां आडकामां सोडयात. ही मस्ती ही मजा आमकां नाका. कातोलिकां नाका ती. कातोलिकां जेजून सांगिलां सुबान बरी जिवीत तुमकां दितलो एबांडन्स. आनीक बायबलाचे वळ देखून आहा आमकां जाय तें देवाक पयलीं खबर आहा म्हणून. तर देव आमकां तें सगळें दितलो आमकां जाय जाय तें. हो कार्नवाल केलो आनी तें केलें म्हण आमकां कांय मेळपाचें ना. जेजून सांगिलां फळां कांय नाय आमकां. कित्याक जो रिगोवन रावना तेगे जिवितांत कांय बरें जायना. आमी भुरग्यांक धुकलून बसीच्या पोंदा उडयतायत जाण जायन. इगोज माथ्यान देखून आमकां सांगलोलें आमकां नाका फ्लोट. जाण जायन आमी हो बंद केलो ना केन्नाय कातोलिकांनी. तेका साथ दिलो सांगात दिलो आमकां तो जाय म्हणून. आनीक जाय म्हणटा ती मरोन गेलीं. तेणें तो नाका म्हणलो जाल्यार घोडी ती पवित्र जायत आसलीं घोडी आनी घोडये ती आत देखून जेवपाचें. हितून कसलोच दुबाव ना. पूण जो लोक देवाचेर विरूध वयता, देवाचेर आड वयता, देवाच्या सोरशिल्लो पयस सरता, जो मनीस रिगून ना, ताका जेजू कितें म्हणटा उज्यांत उडयतात आनीक ते लासतात. म्हणटच फिनिश. तुगेली फकत कूड आहा जितीत. तुगेल्या जिवितांत बरेंपण कांय ना. आनीक जोण एकल्यागे फामिलींत नदर मारे. पयस वचनाकाय. हो कोण जाता तो कोण जाता तेगे जिवितांत वचनाकाय. तो हेसलो तो तेसलो म्हणून. तुमगे जिवितांत नदर मान चोय फामिलीच्या. कोण फामील बरी आहा ती चोय. एक पूण फामील गोंयांत बरी आहा जाल्यार चोय पयलीं दोळे उगोवन. घारां पयलीं नदर मारे. घारां कितें चलो तें चोय. भलायक चोय. मनशागे वेव्हार चोय. कितू देणी कितू कृपा देवागेली वतात ती चोय घारां. कितू अजापां मिलाग्रो कोताय त्यो चोय. हें सगळें म्हळ्यार जेजून म्हजो मोग करता तेका हें सगळें हें म्हजें शिस्त म्हणून तुमी कळोन येतले. कितें हें सगळें तुमच्या जिवितांत जावपा जाय. हीं तर सगळीं अजापां मिलाग्रो तर तुमगेल्या पवित्र रावन तर जिवितांत जायनाय. जेजू म्हणटा हेचो काबार उज्यांत उडयाय. आनीक लाशाय लासतात काबार. म्हळ्यार इफेर्न. सारकें सोंपेपणी गेल्यार इफेर्न. बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आतां रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें करतां तुका मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, तेओदोमीर रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जॅसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फामिलीक, जिपोड आनीक तिचे फामिलीक, जोकी आनीक तिचे फामिलीक, ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर.
सगळ्यांक कोवीड पिड्यांनी राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली पयस कर. आकांताचें मरण, एक्सिडेंट जावन मरपाचें हें मरण तुजे आंज बडवे धाडून तांकां तातूंतली नेवार. तशेंच अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, झोऱ्याचें दुयेंस, ब्लड प्रेशर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पेनक्रिया फेलियर, तकलें सुडलें ती, आवट जालें ती, पीस जालें ती, तकलेन आजलें ती, मेंटल जालें ती, सुडलें ती, बुरशेलें ती, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. तशेंच जे कोण मेंबर काम करतात तांचें काम राखून सांबाळून दवर सदांच. आनीक तांचो पोस्ट वाडय. आनीक तांचे पागार वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां सगळ्यांक जायत्या पागाराचें व्हडले कंपनींत काम फावो कर. आनीक जे कोण आतां बेकार आसात तांकां परतून तूं पोस्ट वाडोवन चोडा पागाराचें काम तांकां तूं परतून फावो कर. आनीक सगळीं चिंतना तांची तूं शांती पावय. आनीक सगळे कसले आठाबिटे कितें आडकून उरले जाल्यार तातूंतली तांकां तूं मेकळीं कर. आनीक हीं सगळीं अजापां ती आपल्या जिवितांत जाल्यां ती पळोवन पवित्र जावपाकूय तांकां हुस्को दी. आनीक तूं तुजी कृपा आनीक तुजो मोग तांचेर तूं ओतय आनीक तांचेर तूं दवर. ही सगळीं मागणी तुका करता सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.